गोयच्या जन अधिकार समितीन केरळ राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा आणि त्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचेर जावपी वाढत्या हल्ल्याबाबत चिंता व्यक्त केल्या। केरळातल्या ह्या वस्तुस्थितीकडेन राष्ट्रपतीचे लक्ष ओढून घेवपाक राज्यपाल मृदुला सिन्हा हांकां निवेदन सादर केला। आरडीएक्सो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सध्या केरळात पर्टिक्युलरली ज्या पळय आमच्या RSSच्या बंधू भगिनी कार्यकर्त्यांचेर जे पळय खुनी हल्ले जातात, तांचो जो छळवाद जाता, तांच्या फॅमिलीचेर, तांच्या आपतिश्टांचेर, तांच्या मित्रांचेर, तांच्या एकंदर सर्कलाचेर जो ज्या प्रमाणे पळय हल्लो केलो जाता कॉम्युनिस्टां कडल्यान, ताजो आमच्या देशभरान एक आवाज उठोवपाचो, एक अवेरनेस सगळ्यांक निर्माण करपाची आणि ताजें एक रिप्रेझेंटेशन की ह्या बाबतींत कितें तरी पावलां उचलून ह्या हाका आळो घालचो, ह्या बाबतींत एक रिप्रेझेंटेशन आमी आमच्या राष्ट्रपती पर्यंत व्हरपाचें। तें कशें तर ते त्या प्रांतांतल्या त्या जिल्ल्यांतल्या किंवा त्या राज्यांतले जे पळय गव्हर्नर किंवा तशी पळय त्या पदावयली व्यक्ती आसात तांच्या थ्रू ते पावोवपाचें। आज आमचो हांगा उद्देश असो आसा की तुमच्या बरोबरची प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां हे कितें चल्लां हें सांगपाचें इतल्या खातीर, आनी मागीर हे रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी गव्हर्नरा कडेन वतले आनी तांकां विनंती करतले की ते आमचे रिप्रेझेंटेशन ताणें राष्ट्रपतीं कडेन पावोवचें आनी तांकां तेंचे पर्सनल तातूंत लक्ष घालून केरळात जें कितें चल्लां तें बंद करपाचो प्रयत्न करचो आनी शांती थंय जावची हो प्रयत्न करचो। आणि हे जे हल्ले जाल्ले आसात ते उच्चवर्णीयांचे जावं माझे RSS वर्कर जे आसात ते सगळ्या थरांतले आसात आणि तांचेर आणि RSS बरोबरच तांणी BJPच्या हांचेरूय हे सुरवात केल्ली आसा।